नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव सजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयच्यान गोंयांत 3 दीस किंग मोमोचे राज्य। खाया पियात करात मजा, किंग मोमोन दिलो संदेश। ग्रीन तंत्रज्ञानात आसा रोजगार निर्मितीची क्षमता, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। म्हादय जागृताये खातीर काडटले पदयात्रा। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान दिली माहिती। गोंयांत वेलनेस सेंटर हाडपा खातीर रामदेव बाबाक करतले सहकार्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आग्वाद किल्ल्याचेर फूड कोर्ट मंडी मार्केट केल्ले सुवातेरूच घातला बार आनी रेस्टॉरंट। स्वातंत्र्य सैनिकांनी जावचे न्हू बेजार, म्हणटा पर्यटन मंत्री। आनी गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली शिवरात्र। भाविकांनी सकाळच्यानूच देवळांनी केल्ली गर्दी। आतां खबरो विस्तारांत। खाया पिया करात मजा असो संदेश दीत किंग मोमोची राजवट म्हळ्यारूच कार्निवल आयज पणजे शारा सावन सुरू जाले। ह्या वेळार किंग मोमोन आपल्या संदेशांतल्यान कोरोना वॉरियर्साच्या कामाची तुस्त केली, तशेंच जण एका नागरिकान जबाबदारीन वागचें असो संदेश दिलो। कार्निवल महोत्सव पळोवपाक विदेशी तशेंच देशी नागरिकांनी आनी गोंयकारांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली। ह्या वेळार गोंयच्या संस्कृतायेचे आनी दायजाचें दर्शन घडोवपी फ्लोट्स कार्निवल परेडीन पळोवपाक मेळ्ळे। हे शिवाय नाच तशेंच गणवेश सर्तींतल्या वांटेकारांनी ह्या मिरवणुकेंत आनिकूय रंग हाडलो। सैमाचें जतन, गोंयची राहणीमान, गोंयची संस्कृताय, गोंयची दायजा हे विशीं परेडींत वांटेकार जाल्ल्या फ्लोट्सांनी लोकांची मनरिजवण केली।
unity is open and shall reign supreme during these 4 days of Carnival. I invite you, one and all, to witness the annual grand event of Carnival 2023. I give my subjects full liberty to forget all the troubles of life, relax, be happy, make merry, and enjoy for life is worth living. Woo! Drink and make merry, drink responsibly. In Momo proclaims that the young and the old shall enjoy rent-free, but please be responsible and sensible. Carnival tradition demands all my people swing and sway to the rhythm, beats of the music, have fun, rock, roll, but surely within control. I Team Momo thank all our frontline workers, our COVID warriors, our health workers, our administration, volunteers, and all other silent workers for working tirelessly and putting their life at risk during the COVID pandemic and making Goa a safer place for us today. सैमाच्या जतणुकेन ग्रीन टेक्नॉलॉजी महत्वाची भूमिका साकारपाक शकता. गोयच्या सैमाक सांबाळपा खातीर ग्रीन टेक्नॉलॉजींतल्यान कितें करूं येता तातूंतल्यान वेगवेगळे उद्देग चालीक लावप, तशेंच रोजगाराची संद तयार करप, ग्रीन एनर्जीची उपकरणां तयार करप, सौर उर्जा तशेंच वाऱ्याचो उपेग करून उर्जा निर्माण करप ह्या सारक्या विशया कडेन गोंय सरकारान गांभीर्यान पळोवपाक सुरू केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते 14व्या ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्व्हेन्शन 2023 कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. There is a hope, and that hope lies in the development and implementation of green technology. The green technology is any technology that is designed to reduce the impact that humans have on the environment. This can include everything from the solar planet and the wind turbines and to the electrical car and energy efficient light bulbs. The green technology is not only the good for the environment, but it can also be the good for the economy, as it has the potential to create the new job and new industry. For the research and development of the properties for the sourcing the alternative source of green energy from green hydrogen, solar and wind. In Goa, we are undertaking the 3 bold green tech initiatives that we are in process of execution. New innovation technology testing. Innovative new technologies such as the 2 megawatt membrane based floating solar that are unique to Goa landscape, and new green hydrogen R&D center in line with National Green Hydrogen Mission. Renewable manufacturing hub. It is an encouraging and facilitating production of the solar panels and electrolyzers, etc. Third one is the protecting and enhancing the green environment. We are about to announce the historic plan to densify the forest with an innovative carbon exchange program. गोंयकारां मदीं म्हादय विशीं जागृताय तयार जावची म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 9 दिसांची पदयात्रा करतलो, अशी माहिती पक्षाचो मुखेली मनोज परमान दिली. ही पदयात्रा 20 फेब्रुवारीच्यान गोंयांतल्या साबार वाठारांनी जातली आनी ह्या पदयात्रेची सुरवात 70च्या ठाणे वाठारांत 4.5 वरांचेर जातली, अशें मनोजान सांगलें. जशें आमी TFMM मुवमेंट जो चालू केला, गोंयच्यो न्हंयो कन्जर्व करपाक, प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचे वॉटर बॉडीज प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची जी वॉटर सेक्युरिटी आसा तेजेर लोकांक तेजें म्हत्व पटोवन दिवपाक, तेजेर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही TFMM जो मुवमेंट चालू केला तो आतां आमी एक स्टेप फुडें व्हरता. ह्या BJP सरकाराची जी कारस्थानां आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक, आमच्या गोंयांत उदक आमी कित्याक राखून दवरपाक जाय तेजें म्हत्व लोकांक पटोवन दिवपाक, आनी लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता ना तेंच्या न्हंयांक जें उदक येता ते न्हंयो खंयच्यो, ते न्हंयो कशें जातात
मांडवी म्हादय आमची कशी जाता आनी बाकीचे गोंयचे जे न्हंयो आसा तेचेर आमची डिपेंडन्सी कशी आसा हें सगळ्या लोकांक सांगपाक समजोवपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंडर TFMM बॅनर आमी एक पदयात्रा काडटा. ही जलजागृताय भोंवणी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले. गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून ही जलजागृताय भोंवणी काडून आमी गांवागांवांत वयतले, गांवागांवांत चलतले, घराघरान आमचे टेम्पलेट्स आमी वाडटले, अवेरनेस करतले. आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFMM तो लोकांक समजोवन सांगतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें म्हत्व पटना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना, तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाई आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा. सो अवेरनेस इज द की. हेंच धरून आमी आमची जलजागृताय भोंवणी आसा ती येता ते सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता. गोंयांत वेलनेस सेंटर हाडपा खातीर सरकार रामदेव बाबाक सहकार्य करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. शेनवारा मिरामार दर्या देगेर योग गुरू रामदेव बाबा हाणें आयोजीत केल्ल्या फुकट योग शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयच्या लोकांक वखदां पासून पयस दवरून योगाच्या माध्यमांतल्यान रोग आनी नशा मुक्त करपा खातीर 3 दिसांचें फुकट योग शिबीर आयोजीत केलां. फुडले 3 दीस योग शिबिराक साबार गोंयांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलें. पतंजली योग समिती हांच्यांनी आज 3 दिसाचें योग शिबीर आमच्या मिरामारच्या बिचाचेर आयोजन केलां. सगळ्यांत पयली हांव पतंजली योग समिती गोवा हांचें खूब स्वागत करता, तांचें खूब अभिनंदन करता आनी स्वामी बाबा रामदेवजी हांचें गोंयांत हांव स्वागत करता. फुडले 3 दीस गोंयच्या मिरामार बिचाचेर म्हणजे योग करपा खातीर 5 पासून 7:30 पर्यंत लोक हजाराच्या संख्येने उपस्थित रावतले. आज महाशिवरात्री पयले दिसा सुद्दां हजाराच्या संख्येने लोक ह्या शिबिराची सुरवात केली आनी खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगां, 12 ज्योतिर्लिंगां आनी शिवमुर्ती ती सँडांतल्यान केल्या. त्या खातीर तांचेंय खूब अभिनंदन करता. स्वता स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आनी त्या निमित्तान लोकांक शिवरात्रीचें शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चित रित्या आयलो. आज शिवखेर संगीत म्युजीक शिवमय कैलास खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पयल्याच फावटी जाता. ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले. अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा. निश्चित रित्या की तेंच्यांनी म्हणलां की योग आनी वेलनेस गोंयांत वाडचे, ताच्या खातीर गोंयतलो टुरिजम आनीकूय वाडटलो. त्या खातीर तेंचोय सहकार्य आसतलो. सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक, सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर, हें सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा. निश्चित रित्या आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा. हांगा येवपी टुरिस्ट हांकां सुद्दां योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या. त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचें हांव परत एकदां म्हणजे खूब अभिनंदन करता. गोंयाक पुर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक राज्य सरकार फावो तो मान सदांच दीत आयला. देखून आग्वाद किल्ल्याचेर घाल्ल्या बार आनी रेस्टॉरंट हो जागो फूड कोर्टा खातीर वेंचून काडला अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. आपाचो फुडारी अमित पालेकरान ट्वीट केल्ल्यान ह्या वादाक तोंड फुटिल्लें. G20 बसकेक गोंयांत येवपी वेगवेगळे प्रतिनिधी ह्या आग्वाद किल्ल्याक भेट दितले. तांच्या खातीर हो फूड कोर्ट घाल्ल्याची माहिती मंत्री रोहन खंवटेन ह्या वेळार दिली.
Dr. Pramod Sawanta जो आसा under him, he is responsible enough to respect the sentiments of every freedom fighter and the sacrifices they have done. We will not go wrong anywhere. But if somebody has not understood it, we would like to showcase what the whole interest is. When you want to showcase it as an iconic where our sacrifices were held, आमचे ज्या लोकांनी sacrifices केल्या ते जगाक समज पळोवपाक जाय that their destination as आमी ते केला through central funds. We need to ensure that operation and maintenance also is there. This operation and maintenance जो खर्च आसा त्या मनशाक आमी आज व्हडला सरकार पैसे घालचो ना. पयल्यान तो आमकां पैसे दितलो. ताच्या खातीर जे पैसे येतले मेंटेनन्साक प्लस इफ प्ले द गव्हर्नमेंट. It is very important that we ensure that we have right type of people coming there. So to facilitate, if anything is done, we have to be clear that museum area and the jail area, where we respect the sentiments of freedom fighters, are not done. Nothing is done. Food court area जी demarcate केली, activities जे कोणी आले फाल्यां G20 असतले, you will cater them for G20 to showcase our sacrifices of freedom fighters. तांकां फाल्यां थंय समज खंय हे करपाक जाय रिफ्रेशमेंट्स आनी बाकीचे दिवपाक जाय. Food court area is demarcated. So is it a food court area? It is a food court area. No liquor. And the reception area, which has been there to host people who are coming from various parts of the country and internationally to see what our Agwal photo things of like this are there. हिंदू धर्मा भितर महाशिवरात्र ही एक मुखेल परब. ही परब माघ म्हयन्यांतल्या चतुर्दशी दिसा येता. शेनवारा महाशिवरात्री उत्सवाक गोंयभर व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. हजारांनी भक्तांनी ओम नमः शिवाय ह्या मंत्राचो जप करीत फांतोडेच्यान देवळांत अभिषेक करपाक सुरवात केली. महाशिवरात्री निमतान हरवळ्या, शंकरवाडी, पेडणे, मोर्जे सारक्या हेर वाठारांनी मंगल आनी भक्तिमय ल्हार पातळ्ळे. सगळ्यात ऑफिशियल स्टाफ म्हणा किंवा म्युन्सिपालिटी म्हणा किंवा आमच्या देवस्थान कमिटीन सगळ्यांनी मिळून जे कार्य करून सगळी सोय केल्ली आसा. आणि आमची जी शिवरात्रीची सकाळपासून जे वाट चाललेली ती सुंदर चाललेली आहे. देवळाचे अंदू वर्सापेक्षा अंदू देवळाचे आम्ही पेंटिंग्स म्हणा जे इतक्याच वर्सां रखडलेले काम असले ते पेंटिंग करून सगळो आमचो जो मंडप आसा तो आमी हे केल्लो आसा. आणि तशेंच भाविकूय वर्सापेक्षा अंदू भरपूर वाडलेले आसा. नमो नमः विनायकाय वैभवकृताय नमो नमः भद्रेशाय रुद्राय नीलकंठाय महेशाय महादेवाय नमः. आज या महाशिवरात्री उत्सव या शंकरवाडी तालगाव या इथून महाशिवरात्री उत्सव चालू असा. खूप भाविक लोकांनी येऊन आपापले दर्शन घेतलेले असा. तशा प्रमाणे लोक येवपाचे असा आणि येऊन आपापल्याचे मनोरथा पूर्ण जावचो या निमित्तान ते प्रमाणे देवाचे अभिषेक करून हे करून सेवा दिता. तेन्ना परमेश्वर तांकां अनुग्रह करता, त्यांचे मनोरथा पूर्ण जाता आमी शास्त्र. त्या प्रमाणे महाशिवरात्री उत्सवा निमित्तान धार्मिक विधी चालू आसा. पंचामृत अभिषेक तिनूय यामाचो. सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब तो महाशिवरात्री मोठ्या धूमधडाक्यान करता. वाड्या वयलो प्रत्येक घरातलो प्रत्येक भुरगो ह्या प्रत्येक फूल जे 3 दिसाचे कार्यक्रम असतात ते 3 दिसाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक स्वतःहून नोकरेक असलेलो लीव मारता, धंद्याक असलेलो आपल्या धंद्यात ॲडजस्टमेंट करून सहभागी जाता. आणि पहिल्या दिसा हांय महाशिवरात्रेक लघुद्र जाता. नंतर दुसऱ्या दिसा महाप्रसाद असता जो सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसाद. आणि आयज महाशिवरात्र आणि आयज हे महाशिवरात्र आयज मोरजे बरे उमेदीन मनयली वयता. आणि आयज पळयतात की सकाळ फुडें उजवाडाक 5 भावीक भरपूर दर्शनाक येतात. आणि आयज महाशिवरात्र म्हणजे आयज जे हे दिसा शिवाच्या म्हणजे लिंगाच्या रुपान शंकर प्रकट जाल्लो आणि हे दिसा शंकर पार्वतीचे विवाह जाल्ले अशें म्हणटात. तशेंच जेन्ना समुद्र मंथन जालें आणि विष जेन्ना येयले तेन्ना हेच दिसा शंकरान ते विष घेतलेले आसा. आणि हे दिसा खूब असो महत्व दिलो वयता. शिव आनी शक्तीच्या बळग्यांचो मेळ दर्शावपी असो पवित्र सण म्हळ्यार महाशिवरात्र. पुराय संवसारभर हो दीस व्हडा भक्ती भावनेन मनयतात.
हो पवित्र दीस आनिकूय खासा पद्दतीन मनोवपा खातीर गुजरातच्या धरमपुरांत 31 लाख रुद्राक्षांचो वापर करून 31 पूज्य 5 फूट उंचायेचें शिवलिंग तयार केलां. हे शिवलिंग थंयच्या देवळांत येवपी सगळ्या भक्तां खातीर आकर्शणाचें केंद्र थारलां. कणकिरे 70 सरकारी मुळाव्या शाळेंत बाजार दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. विद्यार्थ्यांक भाज्याची वळख जावची, विकत घेतल्या उपरांत उमेद मेळची ह्या मुखेल हेतान हो बाजार दीस आयोजीत केल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे जिनस, फळां, भाज्यो विक्रेती खातीर हाडिल्ल्यो. ह्या बाजार दिसाचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार गुळेली ग्रामपंचायतीचो सरपंच, थळावो पंच नितेश गावडे तशेंच शिक्षक हाजीर आशिल्ले. गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी शिबीर जावप महत्वाचें आसा. ह्या शिबिरांतल्यान लोकांक आपल्या भलायकेची जाणविकाय जातली अशें मुखेल सोयऱ्यान ह्या वेळार सांगलें. समाजीक भलायकी केंद्र, ग्रामीण भलायकी केंद्र आनी सार्वजनीक श्री दुर्गा समिती हांच्या जोड पालवान बागवाडा मोर्जे भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराक थळाव्या लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. ताका लागून अशें जर अवेरनस जायत जाल्यार खरोखरच गरजूवंताकच न्हय तर सगळ्या लोकांक तेजो फायदो जातलो. ही दुर्गा समिती जी आसा मोर्जी ही सगळे शक्तीचे उपक्रम राबयता. हे मागीर लोकांक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तांकां प्रोत्साहीत करतात, तांच्या कामाची दखल घेतात, तांकां सहकार्य करतात. दारगळे 2 खांब वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. दिसान दीस ह्या वाठारांतल्यो कोयराच्यो राशी वाडत आसात. ह्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक तशेंच यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. थळावे पंचायतीन ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या.
एके वटेन कार्निवलाची परेड जाल्यार दुसरे वटेन ट्रॅफिक जॅमा खातीर गाडयो बरोच वेळ रस्त्याचेर आडोवन उरिल्ले चित्र पणजेन पळोवपाक मेळ्ळें. येरादारीची कोयणी जाल्ल्या कारणान लोक बेजारले. कार्निवलाची परेड आयोजीत करतना येरादारी वेवस्थीत उरपा खातीर नियोजन आसपाक जाय अशें मत ह्या वेळार लोकांनी उक्तायलें. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.